नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीत प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. मनशाले जिणेंतू जन्मासावन मृत्युक्ताय पळयल्यार तीन प्रमुख चरण आसात. तांतूंत पयले बाल्यावस्था, दुसरे तरुणावस्था आनी तिसरे वृद्धाप्य. हे वृद्धाप्यांतू कसो पुरा कश्ट आमकां मुखार येता आनी हे कश्ट आनी त्रास हुपून आमी वृद्धाप्य सुखकर कशी करचे म्हणून आयची उपाख्यानां पळया. सप्टेंबर म्हयनो डिमेन्शिया अवेअरनेस मंथ म्हणून आमी आचरण करतात. आज ही आरोग्य भाग्याचे 43rd एपिसोड म्हळ्यार ते 40चे उपाख्यानांत आमी चयन केले विषय सौख्य वृद्धाप्य, एन ओवरव्ह्यू ऑफ हेल्दी ओल्ड एज. ह्या विशयार माहिती दिवच्याक आज आमगेर संगात आसाची कोडयालाचे प्रसिद्ध कुटुंब वैद्य आनी हृदरोग तज्ञ डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी. डॉक्टर मम्मा, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी कोडयालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांत MBBS आनी MD इन जनरल मेडिसिन फावो करून नवदहलीचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस एम्सांत उन्नत प्रशिक्षण घेवन प्रस्तुत तांणी KMCचे विश्रांत प्राध्यापक आनी HOD जावन आसात. देश विदेशांत वेगवेगळे संमेलनांत विशेषतर जावन हृदयशास्त्राचेर प्रबंध मंडन केला. देशाचे धबार विश्वविद्यालयांत स्नातक आनी स्नातकोत्तर परीक्षेचे परीक्षक जावन हांकां अनुभव आसा. डॉक्टर मम्मा, आतां आमगेले आरोग्य भाग्य उपाख्यान आमी प्रारंभ करून 1 वर्स जालेलें आसा आनी हातूंत चडतेजन आयलेले वैद्य सर्व तुमगेले स्टुडंट्स या विद्यार्थी जावन आसाचे. बहुतेक तांतुले KMCंतू शिकिल्ले चेडूं पुरो तुमगेले विद्यार्थी जावन आसाची. आज आमी 43rd एपिसोड म्हळ्यार ते 40चे उपाख्यान येवन पावल्यांची. तुमकां हाजे विशयार कितले संतोष दिसता? म्हाका भोव खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार हें पयलें हाजे उपाख्यान आरोग्य भाग्याचें तें हांवें जी उक्तावण केलेलें आनी तें एक विचार आमकां दावका कोरका म्हणल्या खातीर आमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्रांत विश्वस्त मंडळींत ती खबर काणू आमी सुरवात केलेली आसा. तूं हें लायक करून चलोवन हाडा इतले उपाख्यान आनी वेगवेगळे वैद्य थोडे जाण मिगेल तांचे भितर शिश्यवर्गाचे आसचे पुरोचे, बट तांकां आदी तांकां स्थान आसा. तांणी चांगनमुनारी हे लोकांक दिलेलें आसा आनी खूब माहीत दिलेलें आसा. हाजे बद्दल म्हाका भारी संतोश आसा आनी एक तृप्ती आसा. आनी एक आतां 42 जाता 43 हाका आयच्या म्हयन्याक म्हळ्यार सप्टेंबर म्हयन्याक हें एक योगी जावन आसा म्हणल्या खातीर वापस हांव येवका म्हणून सांगिल्ले खातीर हांव परतून एक फावटी आमचे भितर भाग घेवच्याक मस्त खूश पावता. आमकां तें एक सौभाग्य अशें जाता तुमकां परतून आपोवच्याक आनी तुमगेलें ज्ञान आमगेल्या विक्षकांक तुमगेले वांटून घेवच्याक. डॉक्टर मम्मा, आज आमी चयन केलेले विशय वृद्धाप्य जाल्ले निमित्त पयले एक वृद्धाप्य या जिरियाट्रिक्स म्हणत कसं म्हळ्यार यौवन आनी वृद्धाप्य हे तिनी बाल्यावस्था तूं सांगलें यौवन आनी वृद्धाप्य म्हणून तिनीची मनशाल मात न्ही पुरा प्राण्यांक आसता. हांतू भितर थोडी बदलप येताच. देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा अशें म्हणलें भगवद्गीतेन तो एक सांगेल विशय. म्हळ्यार प्राकादकुनूची लोकांनी विज्ञान्यांनी शिक्षकांनी वैद्यांनी हें पळोवन घेतिल्लें आसा हातूंत भितर कसो बदलाव येता म्हण. आमी पळयता आमकां हें वृद्धाप्य येतना कितले बदलाव जाता. तस तो आयचे आमगेले ध्येय कसलो आज आमी कसं सांगचे पळोवचें हें वृद्धाप्य येतलें न्हय, हें प्राकृतीक. हें हेल्दी ओल्ड एज जावका सौख्य वृद्धाप्य जावका. पण वृद्धाप्य म्हळ्यार शाप म्हण लेखच्यान तें एक सहज जावन येवची प्रक्रिया आमी तें स्विकार करूं शिकुगा. कशी करता म्हळ्यार स्वतंत्र जीण जेवका जिवण चलोवका जाल्यार तितलें स्वतंत्र चड परतंत्र पडच्यानच.
हे करच्याक साध्य बे म्हणून प्रश्न लोकांक मना येता, आमकां प्राय जाता आमकां हें करचें साध्य म्हण जाता. चड मटाक हें साध्य जाता. ताका वेगवेगळे विशय जावपाक आनी हे प्राय मुखार सरलेले तशी देहांत कसो बदलप येता अशें म्हणून थोडे तरी आमकां ज्ञान मेळ्ळ्यार आमी तेंत भितर समजून घेवन समजावणेर चलून वच. हे पळय वैज्ञानीक विशय आसता. सगळे लोकांक हे अध्ययन करूं जाता म्हणून जायना, सहज जावन आसता. ताजे खातीर तातूंत थोडी थोडी माहिती काडून लोकां मुखार दवरत. आज आमच्या देशांत खूब वृद्धाप्यात लोक आसात. ते कशे आसात म्हणून आमी पळयल्यार आमकां त्याच तुम्ही आता सांगले हा. वृद्धाप्य म्हळ्यार ही शाप नाही म्हणून होय. तुम्ही यात भारी चंद उत्तर सांगले म्हणले थांब होय. इथे म्हळ्यार कितलीगी लोक वृद्धाप्य तांणी एक प्राय जाता असं म्हूण सांगचे बनतानाच तांकां एक घायसो कशी सूर जाता, मनांत भीत आसता. होय. तशी तुम्ही ते शाप नाही इतल्या शाप नाही त्या कशा आमी सुख करपोर येता म्हणून सामा. मुखार पळया. हाजो उद्देश तोच आमचे खूब लोक येवन येता पळय आमगेले वखद घेवच्याक. होय. आमकां कसो डॉक्टर आमी एक शाप अशें म्हणटात. आमकां सुरवे सांगचे ते केदने लक्षानच हे प्रकृतीत नियम हे आनी आमी केदनाय आमगेले फाटबलाक एक दैवी शक्ती आसता काय आमी चिंतन कोरका म्हणना ताजे म्हणजे मस्त दुख्ख पावका म्हणना थोडे थोडे बदलप केले पावता म्हूण सांगता केदनाय. आता वृद्धाप्य म्हणटना तांतू कितले टायप्स आसात या कितले वर्ग आसा तांतू? वय इता म्हळ्यार सगळे लोकांक वृद्धाप्य म्हळ्यार बदलाप देहा भितर येता जाल्यार आमी कितले हें करता अशें म्हळ्यार आमगेलें एक मुखा वयलें एक आमगे चित्रण पळयल्यार आमकां कळटा कसो आसता म्हणून. पण मानसीक परतंत्र आसता वृद्धाप्या भितर. ताजे खातीर आमी स्वतंत्र जावन कशें उरयता अशें म्हळ्यार आमकां पळोवचें जाता. दुसरें कसो आसता म्हळ्यार शारिरीक परतंत्र म्हळ्यार देहाक पळोवन घेवचे खातीर आमकां सहाय जावपाक जाता. कोणाक कशें म्हूण आमी पळोवया मानसीक जावन आमकां जावपाक पडटा. तेवूय आमी कशें घेवचें म्हळ्यार एक थोड्याची उदाहरणां आमी दिलेलें आसा. आतां पयल्यान आमी कसन पळोवका हाजी कितले लोक आसताची म्हूण हाजी स्टॅटिस्टिक्स म्हळ्यार बारीची सुलभ ताचे फुडें म्हाका एक कसो प्रश्न म्हणा वृद्धाप्य म्हणटना खंयचे प्रायाचे जन येता हांगा म्हणून म्हणजे केले कितलीं जनांक तांणी 50 म्हणटना तांकां प्राय जालें म्हण दिसता पुरो. कितलीं जनांक 80 वर्स जाल्यार 80 इयर्स जाल्यार आमी आनी काही गोट गोईंग म्हळ्यार ती परिस्थिती मन परिस्थिती तातल्या लायका ताका बरेपण आसा जाल्यार आमी आतां जागतीक आरोग्य संस्थे WHO अशें खंयचे म्हणटात एक आमगेले ICMR म्हणटा तांणी खंयच्याक वृद्धाप्य म्हणटात एक जावका वयना तूं सांगला आमी खंयच्याक जाता म्हूण पळय खंयचे आमी हें येता म्हूण पळय आमगेल्या देशा भितर आजी 60 वर्सां म्हळ्यार सरकारीचे नियम कशे आसता निवृत्त सेवेंत कोण निवृत्त जाता ताका 60 वर्स म्हण एक करून दवरलें नासता. ताजे खातीर तें घेतलां 60 वर्सां नंतर तुगेलें मुखावेल्यान ती पावता तूं तुगेल्या आयुश्यांत. तें कशी पळय वृद्धाप्य एक मानतारपण एक जाणटेपण हे आमगेले भाशेंत तशें तिनी विशेष शब्द ते तिनीचे हांव हांगा दाखयले समजू का म्हणून. 1960 इस्व्यांत 1960 भितर 40 करोड भारताचे जनसंख्या आसतना 2.5 कोटी लोक 60 वर्सां उपवलेले आशिल्ले. 60 वर्स म्हूण धरल्यार 60 वर्सां मानतारपण म्हणटा निमगेल्यार ऑफिशियली वय जाल्यार अनऑफिशियली न्हय. घे 20 इस्व्यात म्हळ्यार 3 वर्स फाटीक आमगेल्या देशाक 130 करोड जनसंख्या आशिल्ली तातूंत भितर 10 कोटी जन हे 60 वर्स उपवलेले आशिल्ले. आज आनीक 3 वर्सां मुखार हाडल्या आनी आमी 140 आमी उपून गेल्यांची तातूंत भितर 4 करोड म्हळ्यार तूं पळय 9% लोक तातूंत भितर हे प्राय उपवलेले आसात. 1960 तूं पळय ते 10%, 8%, 7%, 6% इतले तितलीच. आतां पळय सादारण 10% लावन पावल्यांचे आमी म्हळ्यार तितले लोक आज ती प्राय तर वांचून आसताची अशें म्हणून हें स्टॅटिस्टिक्स दाखयता. तशीच एक वृद्धाप्यान तूं कसो पुरो चरण आसाची म्हळ्यार स्टेजस कितली पुरो आसाची? हय आतां वैज्ञानीक जावन आमी तर पळयल्यार हे खंयची हाजेर हंतार आमी कसो मानताचे का म्हूण आसा. आतां हें पळय वृद्धाप्याचो दर्जो कळ्ळो कितलो दर्जो आसा म्हळ्यार हांव सांगलें म्हणके 8.5% म्हण आसा तें 8.6 म्हूण दाखयता म्हळ्यार आमगेल्या देशाच्या आयच्या जनसंख्येचे 8.6 इतले जाण हे वृद्धाप्याचे कॅटेगरी भितर येतात. तें बरें ना
ताका हे चारय हे नंबर दिलां आसा. जागतीक आरोग्य संस्थेचे एक विधान आहे. नवे वृद्धाप्य म्हळ्यार 60 उपलीतलेच. तो काल रिटायर जालो इतलोच तो आज तकून ते आमचे पावलो नवो म्हणतारो नवो मानता 60 तकून 70 लागीत आहे. कितले जाण आसतात तो 5.5% तांणी आसताचे म्हळ्यार 7 करोड लोक आसतात आमच्या देशांत. दुसरें मध्य वृद्धाप्य 70 तकून सादारण 80 मेरेन तांतूळ 2.3% म्हळ्यार 2.3% म्हळ्यार 3 करोड लोक आसाचे. मागीर खूब वृद्धाप्य म्हळ्यार चिके मुखार जालेले म्हूण वृद्धाप्य आता सिनियर सिटीजन. वय वृद्धाप्यान सिनियर सिटीजन तांणी म्हळ्यार 80 तकून 90 वर्स प्राय सादारण ते 0.5% आसाचे म्हळ्यार एक 75 लाख 1 कोटी भितर आसाचे. आनी एडवान्स म्हणटा पळय अखेर काल तो लास्ट डेज म्हणटा पळय हातूंत भितर तो अखेर काळाचो वृद्धाप्य आसा तूं हे 4 चित्रण पळयल्यार तुका 4 नमून दिसता पळय. ते 60 वर्स जस्त ह्या म्हयन्यान तुजी निवृत्त जालें तेगेलें एक हांस हें पुरो आसता. आतां निवृत्त जालो आनी $3 पुरो मेळ केलो. मागीर एक 10 वर्स मुखार गेले तेन्ना एक मंडळी जाता. तांणी ते मैदानांत की बागा पार्कांत एक बेंचेर बसून तांगेल्या पट्टांक मारताची पळय. हे आनीक मुखार येयल्यार एक पाटी कशी एकटेपणांत पळय म्हूण ती एक स्त्री एक बसल्या घरा भायर ती कोण नाच. आनी अखेरची पळय ते अखेरची काल तूं व्यक्ती आजेरी आसा खंय हांतलारी आसता पुण्याक 50 लाखा भितर असले लोक आसताचे म्हणून आमगे देशाचें हें दाखयता अंकी संख्या दाखयता. आता हे वृद्धाप्य म्हणटना देहांत कसो पुरो बदलप जाता. देहांत तूं वेगवेगळीची बदलप येता वय खरें. आमी तेक पळोवंक जाल्यार देह म्हळ्यार कशें आसता तातूंत 4 धातू कसो नासता ताजे वाल्ट कितलो अशें म्हणून आमी एक सुरे पळयल्यार आमकां कळटा. पळय मानव देहांत वेगवेगळे धातू आसात. 4 धातू प्रमुख आमी आतां घेतिल्ले आसाची ते म्हळ्यार देहाचे तशें आसा जडावळार लेख काडदो खंय हातूं एक थोडे पोटॅशियम आनी लेख धरल्यार ते मिलीग्राम आसचे ते पुरो लेख कादर न्ही. पण मॅक्सिमम कसं असं हे 4 हे नाल पळय ते चित्रण तुका दिसता पळय तेजी व्हड कलर आनी कितें दिसता. 3 आमकां हे 4 धातू दिसता. ते धातू नांव बरयलां दादल्यांक आनी बायलांक थोडे फरक आसा. पळय हाड सगळ्या बशी चड आसूचे हाड अशें म्हळ्यार आमकां दिसता जाल्यार न्हय. हाड 15% दादल्यांक आसता 12% बायलांक आसता. स्नायू सगळ्या चड मसल म्हणटा पळय मसल मांसखंड त्या सगळ्या चड 45 दादल्यांक आनी 37 म्हळ्यार 36% बायलांक. मागीर चरबी म्हळ्यार कळना फॅट म्हणटाची 25% म्हळ्यार आमगे लेख जाल्यार थोडे लोक आसाचे तांकां 50% फॅट आसता आमचे तरी हें वेगळी खबर. आनी थोडे लोक आसा तांकां कांय ना 10% मात आसता तांणी आमकां सांगता आसता म्हाका कशें ना हांव आनी इतलोसो पुरो आसता. थोड्या लोकांक चरबी तिके कमी आसता जाल्यार तूं व्यत्यास पळयता. चरबीचे लाख काण पळयल्यार दादल्या 25 आनी हे एक सरासरी सांगता एवरेज आनी 37 आसा पळय 37% म्हळ्यार बायलांक फॅट चड अशें म्हणून दाखयता. आनी दुसरे अंग आसा पळय ते अंग म्हूण बरें हांव आतां लिवर स्प्लीन हार्ट आनी उदक पॅक्रियास हें पुरो उदक हें पण लेख केल्यार 15% अशें अशी 100% आमी काडटना हे इतलो मनाचे धातू मनशाल्या देहा भितर आसा. हे धातूंक जावचे परिवर्तनाची वृद्धाप्य ते कसं परिवर्तन म्हणून पळयल्यार आमकां समजुच्याक भारी सुलभ जाता आमी कशी चलून वर येता म्हूण. वय त्याची आता पयलीं तुमी आतां सांगलें हड्डांत ह्या धातू उणी जाता ह्या हड्डांत तुले कॅल्शियम उणी जाता म्हणून. आता हड्डां कॅल्शियम उण जातना देहांत कसो पुरो नमनेचे बदलप येता. आतां हाड म्हळ्यार एक इमारत एक कट्टडाचें स्ट्रक्चर वय एक तूं सुरेगालचें ते लोखंडाचें आनी बीम आनी म्हणटात आतां कॉन्क्रिटान आनी पिल्लर हे हाड. हें चित्र पळयल्यार भारी सुंदर आसता हें चित्र. 2 नमुन्यार हें चित्रण दाखयलां. एक नेर आमकां दिश्टीक कसो दिसता म्हूण हे नेर दिश्टीक पळयतना पळय 60 वर्स म्हणटा तो न वृद्धाप्य येतना आनी तो तरणाटोशी आसता तरणाटोसो आसता निटवर बून आसता तागेलो देह पळय 5 वर्स भितर 65 वर्स जातना
कपडा ऊर बदलप दिसता सूक्ष्म पडलेला भगवता वय 70 दाखवून 75 वर्सामध्ये तू आनी काही कळतं तुका गड फ्रेश जालेलो दिसता 80 ओपून 85 90 वर्स म्हणटाना मनीस सगळो अशें जाता हे सहज आमी हांव आतां अशें जाला म्हूण कोणाक चिंत करचें काय तें अगत्य कांय ना हें जाता तीच खरें पळयल्यार पुरो प्राण्यांक जाता आमकां मात प्राण्यांक पुरो पळोवन आमकां अभ्यास ना आसता हस्तीक तशी जाता वाग तशी जाता आमकां घरांत उरलें प्राणी आसताची मनजाती पुरो आसताची सुळें आसताची माजर आसताची तांकां बरो वगीत जावंक गेल्या निमित्त आमकां कळना तें मनशाक हळू जाता अशें जातना तें कशें कमी जाता म्हणून पळयल्यार हाडाची फाटी बँड म्हणटा पळय फाटी बँड सगळेंच आमगेलें प्रमुख अंग जावन आसता हे हाडांत ताजें एक रूप आनी ताजें एक हें कशें शेप म्हणटा पळय हें कशें बदल जाता पळय तें निटशिलें हाडाचें हें कशें माळा ती हगूर 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 बागूचें सूर जाता तिनीच येतना म्हळ्यार 85 वर्सां उपून येतना ताका 3 कडेन अशें जाता पळय यस शेप येता हगूर गळ्याला जाता फाटीला जाता आनी सकल हांगा मागशी पाटी मागशी जाता पाटी सकल येतना आनी चड जाता अशी मनीस हगूर भगवत हें प्रमुख वृद्धाप्याचें एक लक्षण जावन दिसता आता तुम्ही ते दाखयलें न्हू ते स्लायड तांकां ते तशी एस शेपाचें फाटी बँड तशी बँड जाला होय ते तशी जेन्ना तशी रबोच्या कसले वखद आसगी वखदान करूं जायना टेरिपेराटायड झोलेंट्रोनिक ऍसिड प्रमाण घालताची ताजेन कांय एक मनशाल हें बदल जाला म्हूण सांगता जाल्यार कांय एक प्रूफ ना ना ते एकदम नव्या नमुन्याचे वखदाचे परीक्षण जाता आसा घेवच्याक काही त्राण हें ना कसं त्रास ना घेव येता आनी घेवन पळयल्यार कसो हें जाता म्हूण थोडे लोकांक तातूंत भितर दूख येता अशें तें बाक्सून वतना हाड तांत हळू 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 दूख येता ते दूख कमी करच्या की वखद मस्त उपयोग जाले नासता तशी आमी ताका हें घालताची कसं बेल्ट शी घालता पळय गळा तसो वेगवेगळे नमुन्याचे आसा गळ्याक घालचे आसा मागीर अर्द्याक घालचे आसा आनी सकल कमराक घालचे आसा तिनूय विधाचे आसा तांतूंत मस्त हें मेळटा ते घालचे बेल्ट घालचे कितले सुरक्षीत घालीत वता घाल येता तुका एक सपोर्ट न्हू तें आतां एक कट्टड एक थोडे कशें डॅमेज जाला म्हणून दिसतना हाका एक सपोर्ट पावना म्हणटा इंजिनियरान आपण हाका एक एडिशनल पिल्लर आतां घालका पडटा म्हणून म्हणटाचे कट्टड व्हरता बेल्टांनी पुरो घाल्यार ते अभ्यासार पडटा मागीर तांकां चमकू कशें जाता चलू कशें जाता ताका न्हय जाल्यार आनी कितें कश्ट जाता कश्ट जाता तरी येवचें तें खरें न्हय तूं अध्ययन काण काण पळयल्यार रे तें तितलें खरें न्हय तांकां एक सपोर्ट खंडीत जावन मेळटा आनी दूख मस्त कमी जाता वखदारी ते कमी जावचे साध्य ना म्हूण ताका म्हळ्यार ते एक सगळें जे एक स्ट्रक्चर तें वखदार कशें समकुचें जाता जायना तें थोडे थोडे ते सिमटम्स म्हळ्यार दूख येवची कमी करूं जाता हें उपयोग आसा असल एक प्राय येतना म्हळ्यार ते आपणे फाटी पुरो बँड जेवचे प्राय येतना हे कॅल्शियमा मात्र घेवचे कितली गरज आसा आतां हें कसलें आयलें म्हळ्यार हार्ड म्हळ्यार कशें न्हय म्हूण हार्डा भितर चड आसूं धातू कसो म्हळ्यार कॅल्शियम आसता ते कॅल्शियम बसले कुडले ते हाड गट्टी जाता तशें तरणाटे हाड एक चेडणार दाखून यौवन अवस्थे येवन वृद्धाप्य येवन पावतना ते यौवनाचे मध्य येवन पावतना तातूंत चड कॅल्शियम येवन बसता आतां बसता खंय नको एक कसं म्हळ्यार एक बसोक कसले एक वस्तू तूं घराक एक चंद एक इट्टी घाली एक टायल्स हाड एक टायल्स जावका बसयतलो जावका टायल्स आनी ते उल्ल्यान दवरले कुडे तांकां ऑटोमॅटीक चंद जायना कॅल्शियम दिवचें म्हळ्यार तूं घर कडेन हाड दवरचें टायल्स ताका बसयतलो जावका प्रकृती भितर बसयतली एक शक्ती देहा भितर दिलेली आसा तें कशें म्हळ्यार आमकां हार्मोन इस्ट्रोजन्स प्रोजेस्ट्रॉन म्हणून बायल मनशांक आसता टेस्टोस्टेरॉन्स इतर हार्मोन्स आसता ही हार्मोन्स कशें म्हणून म्हळ्यार ती वाहन हांगा दाखून तुका पोट्टा दाखून काण घेतली कॅल्शियम रक्ता वता सहज न्हू प्रत्येकाक थंय दाखून तें काण व्हरून बोलार बसोवचें आसता पळय हाडार बसोवचें तें काम तें करता तसो न्हू यौवन अवस्थेर हाड गट्टी आसताची यौवन जाता तरी त्या वृद्धाप्य मुखार येतना पातळ जाता कसं लायका तूं तेंची घरां आसा थंय तुका आर्थीक बळ लायक आसा तुमकां चांगला आहार आसा
आतां तुमकां लायक कॅल्शियम मेळटा आतां पळय तुका चेडो मेळटा एक व्यक्तीक सांगता जाल्यार थंय तें सांगलें म्हळ्यार खूब जाण तरी आर्थीक जावन बळवंत जावन आसतनाचे तांगे साणपणेर तांकां मध्य वयस्केर तेन्ना बळवंत जावन आसता तांकां आनी चड कॅल्शियम मेळका जाल्यार हाडीच गट्टी जायना कॅल्शियम मेळटा आरामचें तें बसोवचें एकाच पडटा तें गम म्हणटा अंटू म्हणटा त्या व्हरून बसयता हाजेर तें ना तुका तें कृतक जावन दिवचें जायना कृतक जावन हार्मोन दिलो ताजे एक विंगडाचे प्रॉब्लम आसा ताजे कश्ट आसा ताजे खातीर ती हाड पातळ जाताची तुवें तशें पळोवचें गेल्यार आमी दिसाक एक 1/4 किलो कॅल्शियम तरी मनशाक खावयल्यार पुरा जगत तेराशील मनशान पुरा 150 वर्सां अशी गट्टी पयलवानची जावन आसूं आशिल्लो आसता हांवें नाच तसो जावन कॅल्शियम दिलें तें घट्टी जाता म्हणल्यार तुका कसलें वैज्ञानीक सत्य ना जाल्यार प्रयोग करताचे नश्ट कांय ना आता या वृद्धाप्यांतू कंचे एक वखत घेवच्या नज्ज म्हूण तसं कसले प्रतिबंध आसगी रायजल ह्या दिवच्या कन्न तक्का म्हूण तशें कसलें आसा तशें कांय ना इत्याक म्हळ्यार वखद रोगाक परिस्थितीक दिवचें प्रायेक दिवचें न्हय प्रायेक दिवचें कशें म्हळ्यार ताजें कितलें दिवका म्हण तूं एक वखद 10 मिलीग्राम दिवका की 5 दिवका की 8 दीस दिवका एक प्रायर तितलें शिवाय दिवच्या नज्जचे नज्ज म्हळ्यार कसलें वखद ना तशीच वृद्धाप्यांतू कंचे एक वॅक्सिनेशन या लसीकाकरण करूं का म्हळ्यार प्रायजन कुडले या दोन्ही या चारी तशी एक दिवो का म्हूण तशें कसलें आसा त्या वृद्धाप्या खातीर न्हय वृद्धाप्या भितर आतां श्वासकोश तर लायक ना जाल्यार तुका तातवळी ताजे वैराणूच फ्लू म्हणटा आपण आमी येता जाल्यार तुका तातवळ खांकी कप प्रॉब्लम सुरू जाता तोंदर सुरू जाता तूं सुरयकची वृद्धाप्या वता असो कश्ट जाता तुका धाप येता ताजे वेळी तातवळ कप तर भरल्यार हें फ्लू येवन तूं आनी खंयची बिगडता तुगेले भलायकी त्या खातीर तूं तें येना तशी लसीकाकरण कर ते उपयोग आसता वय तसो सुमार पुरो दिता वय न्युमोकॉकल वय निमोकॉकल वॅक्सीन दिता ताका एक विशेष एक परिस्थितीर दिता वय जाणात निमोकॉकल दिनाचे एक विशेष परिस्थितीर ते दिवूं का एंटी फ्लू आसा पळय फ्लू वॅक्सीन म्हणटा आमी त्या सगळ्यान घेतल्यार बरें वय आनी एक इन्फ्लुएन्झा तुमी त्या फ्लू म्हणजे इन्फ्लुएन्झा सकडाने घेवची लायक बरें आतां प्राय जेतना आतां हड्डान तूं बदलप येता म्हण तुमी सांगलें तशीच आमगे स्नायून तूं कसो प्रनमनेच बदलप येता वय स्नायू कसो लायक जावका तुगेले सगळे देह एक व्यक्तीने हार्ट म्हळ्यार एक फ्रेम मात्र वय ते सगळे भरून दिसूंका जाल्यार देह ताका मांसखंड जावका ते मांसखंडान भितर सगळे आमगेले हें आसूचें हें आमकां वृद्धाप्यान तूं धात उणी जाता देह भागता अशें म्हूण बरयलां आमी ते कडच्यान आसा पळय हें 145-30 आसा देह भागता हें दादल्यांक ते बायलांक हांव तुका विशेश दाखयता धातू कसो जाता 40 वर्सां 12% आशिल्लें हाड 80 वर्सां 10% जाता आनी उणें जाता आनी स्नायू 36% आशिल्ले 20% कितले उणें जाता पळय चरबी 37 आमगे कितले कितें जाणांक आमी कसो एकदम मोठी आसा म्हूण म्हणटा जी चड तिका चरबी आसा फॅट आसा म्हणून जाल्यार ते कितले पर्सेंटेज उणें जाता हांवें 40 आनी 80 कित्याक दाखयलां म्हळ्यार 40 म्हळ्यार यौवनाचें मध्य काल 80 म्हळ्यार एडवान्स काल हाजे प्रायाचें अंगा 15% आशिल्लें तें मस्त बदलना कित्याक म्हणून 1-2% मात उणें जाता अशें तूं टोटल काण पळयल्यार 100% आशिल्लें हें आरोग्य 40 वर्साचें ते 53% येवन राखता तशीची अनेक स्लायड आसा प्राय सरलेले तशीची देह बदलता हें नेर दिसता चित्रांत भितर कसलें तें एक वापस कशें सांगता म्हणना आतां तें चित्रण पळय एक बारी प्रमुख सिनेमाचे कलाकार ती कामिनी कौशल वय ती एक काल तिगेले ते तोंडा सौंदर्य कशी आशिल्लें ते 40 देखून 80 वर्सां हें बदलप पुरो जाणां येता वय जाल्यार ती 80 वर्सां एक नमून चंद आसा चंदाय आमगेले दोळ्यांत दिसते पळयतले कळना तस जावन आमी ते चंदच ते लांगी बसले मानताराल कशी समजते वय ते दादलो म्हणजे आमकां चड मानतार दिसता केन्नाय आतां ताका ते तो दादलो पळय ते वयर बशिलो तोच मनीस कितली वर्सां फाटीक तागेलें चित्रण सकल आसा ताणें
मंतर जाता री म्हळ्यार वृद्धाप्य तर कशें दिसता हें बदलप पळय सहज हें स्विकार अंत भितर कसं नाही आमी उणे पडले कुका म्हणा आता हे स्नायू आनीक स्नायू हड्डांत वय वय. हड्डांत बळ उणी जातना हा. तांगेले चलच्याकय कश्ट जाता त्रास जाता म्हणून म्हळ्यार चमकूकय कश्ट जाता म्हणून आतां हाडाचे फ्रेम आसना तें एक पावल मुखार दवरता जाल्यार मांसखंडान तें कांड मुखार दवरता ती मांसखंड घट्ट आसल्यार मात्र तातूंत भितर आमकां चलचें जाता वय, त्या सो स्नायू चलन शक्ती उणी जाता म्हणल्यार प्रश्न तुगेलो वय. पण चलन शक्ती खरें उणी जाता नित्य जिणेची कामां क्लिश्ट जाता पण तें चित्र तूं अर्धा चित्र दिसताची जाल्यार पुरो एक 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 काम तें पुरे काम आमकां कशें त्रास जाता म्हणून उबो रावचें उदाहरण सांगता जाल्यार मागीर उठचें कळ्ळें मागीर मुखार चलचें हे तीन मुख्य न्हय चलना उठचे आनी उठच्यान तूं व्यत्यास आसता उबो रावचें म्हळ्यार उठचें म्हळ्यार हे बशीर करून वचचें उठ्ठाचें ताका ही आंगाचे पांयाचे विशेश तरी स्नाय आसात तूं राबून ना तर उबो रावलो तूं ते राबून घेवच्या की त्रास ना हा म्हळ्यार स्टँडींग आनी गेटिंग अप फ्रॉम सीट ते इंग्लिशार सांगल्यार मात समजता कळ्ळें आनी तिन्नी जेवण तुका दाखयलें मुखार चलचें तिन्नीच कसं काम आमकां मुखार आनी पुरो एक ना तूं नाणें वस जेवण खाणाक वस मागीर ह्या प्रायर जाल्यार खंयचे एक सामाजीक कार्यावळीक वस लग्नाक वस आक वस देवळा वस मागीर हे तिन्नी वचचें उठ्ठाचें राबचें चूल कळ्ळें मागीर घुंवळ परतून तशें येवचें आनी येवन बसचें तसोन हे तिनी हांवें ताका हें केलें आनी ताका तें कशें कश्ट जाता म्हूण आतां एक तातूंत भितर ब्लॅक एंड व्हायट एक चित्र दिसता हातूंत भितर पळय तें उठाचें हें तें कसान कोर येता म्हूण बशील कडेन ताका पांय पळय ताणें थोडे थोडे व्यायाम दिसता पळय आनी हात अशें धर न्हू हाका दिनातिलें खंयच्या खुर्चेक दिनातिलें तो अशी उबो रावता पळय लास्ट चित्रान तें प्रयत्न करता सांज दाखोवन म्हळ्यार हें वृद्धाप येत दाखोवन आनी ह्याक लायक बळ येता हें आमकां भारी उपयोगा पडटा ना जाल्यार पळय आमकां कितले कश्ट जाता म्हण आमकां दिसता पडटा उबो रावपाक पडटा एक वैद्य कितें सहाय करता आसा मागीर एकदम तुगेलें मांतारपण आसा पळय ताका मागीर तेमी तें वॉकरान दिवचें पळयलां हें सामान्य जावन वता आमकां ती तर परिस्थिती आयल्यार आमकां खूब त्रास जाता जाल्यार वॉकर घेवन चलच्याक आमी म्हाका शेचानच आमी तें सानपण म्हूण लेखचानच एक वायटपण म्हूण दिसचानच हांव मांतार जालो म्हूण दिसचानच तुका मना दिसचानच तें कोरका सहायक आसूच ही पुरा ताजी पुरो उपयोग काडल्यार पुऱ्या स्नायूचें हें आमकां बळ गट्टी करूं जाता तशीच ಕೆಲವು ಜನಾಕ್ म्हळ्यार प्राय जातना सांगताची तांकां मेट्ट चडू जायना म्हणून म्हळ्यार स्टेर्स मेट्ट चडल्यार तांकां पांयां त्रास जाता म्हणून तेन्ना तांगेले जंगेचे स्नायूचे हे बळ उणी जाता म्हणून हांव आयकलेलें आसा वय आतां ताका दोन कारण आसता एक कसं म्हळ्यार हांगा गांठी आसता हे देह उबारून उरच्याक गांठी आसता ती गांठे भितर सूज येता गांठे भितर हाड झरताच हें एक कारण जाल्यार दुसरें कारण कसं आसता म्हळ्यार जांगेचे स्नाय आसता हें आमकां मुखार पांय वयर दवरून सगळें देह काण घेवच्याक त्राण दिता ती तरी स्नायू तरी एकदम हें जाल्यार ताजी शक्ती उणी जाल्यार ते दुबळी जाल्यार तुका उठाच्याक हें मॅट चडून वयर वचच्याक त्रास जाता ताका वपस शक्ती हाडच्याक 40 वर्सां आशिल्ली शक्ती येना थोड्या मटाक सहाय करूं जाता तशें जावन खूब लोकांक हांगा हो प्रश्न कसो लायक विशेश आसा म्हणारी आमी येवन प्रायर लायक देड्ड माळ्याची घर बांदताची आनी आमगेले रूम मळेर आसचे म्हूण म्हणटा चलता तर प्राय फुडें सरतरी मागीर तांकां नाका दिसता जायना ताका मागीर उरतें देखून हें रूम सकयल शिफ्ट तशें जावन आनी फाटीक परत कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक हुंबर आसता आशिल्लो एक दार उपावचें तें हुंबर न्ही दवरूनाचें हें परत काडका तसं घर बांदच्या वय त्याची आतां फुडली कालांक घर पडल्यार तांकां हुंबर व्हड येतर आसता आनी पांय अशी उबारून ताता दवरका आनी 2-3 मेट्ट आसताची तेन्ना परत तांकां चमकूक चलूंक त्रास जाता हें पुरो आमी सुरेख चिंतन करता घर बांदचें जीवमान भर ताजेर आमकां दावकातें घर म्हळ्यार आमी येवन काळार रस्त्याक मात एक सूख बोगचे खातीर न्ही हें वृद्धाप्याक आमकां कशें तें मेळका तशी जावन ताजे थोड्याची वास्तू करता जाता म्हळ्यार एक घर बांदतना जाल्यार आमगे वृद्धाप्य मनां दवरूनच आमी बांदूंक म्हणून
तशीची आते स्नायू ते वीक जालेले स्नायू ताका बळ उण जालेले स्नायूक एक बळ वर्धन करता जाल्यार कसं कोर बळ वर्धन करच्याक स्नायू म्हळ्यार कसं नाही म्हण स्नायू भितर चड प्रोटीन आसचें तवळे आमी प्रोटीन आमी तर खावचे तरी उणी जाला म्हण जाल्यार आमकां स्नायूची पातळ जालेले दिसता तो सहज आमचे भितर प्रकृती भितर मेळचे प्रोटीन आसा धान्य आसाची आनी तांती खाताले म्हळ्यार मोठी खाताले तांतू भितर चांग प्रोटीन आसता आनी नुस्तें म्हळ्यार मातशें जळकी खाताले तांतू चांग प्रोटीन आसता मांसाहार आशिल्ल्यान तांतूय दूद आसता दूदान तितून प्रोटीन आसता मागीर ना सस्याहाराची म्हणटा जाल्यार धान्य आसाची नाना विद्यात धान्य आसाचे नवधान्य आसाचे पुरांत भितर चांग प्रोटीन आसता आनी तांणी विशेश जावन प्रोटीनान भितर धान्या भितर मोळकयलें आसता मोळकयतना तातूंतलो एक जीव आसता तांचो चांग प्रोटीन आसता ते उपयोग केल्यार उपयोग जाता मागीर आज काल आज नगेट्स मेळटा चिकनाचे चिकन न्ही सोया चंक्स सोयाचे नगेट्स तयार जावन मेळटाच हे म्हळ्यार काम उणी जाता कारण सोयाचे चांग प्रोटीन काणू ते अंतू भितर खंयच्या कारखान्या भितरीच कोर न्हू ती एक गोष्टी हे नगेट्स काण तूं खाल तूं बेड्रा उपकार केल्यार व्हडना तातूंत भितर घाल तूं सार उपकार केल्यार व्हडना तातूंत भितर तितून नगेट्स घाल ते लायक शिजता शिजून तुका खावच्याक सुलभ जाता ते बेगी जिर्णाय जाता मसल्साक भर जावन आसता मागीर आतां पुरा मिलेट्स म्हळ्यार धान्य ते विशय काय ना ताका एक चिकी सिरिधान्य म्हळ्यार ते सिरियल्स ताजे जैवीक खातीर ते व्यत्यास शिवाय तातूंत भितर प्रोटीन कंटेंट सदां एक आसता ते मस्त कसं एक हें म्हणणें जाल्यार ते एक व्यापारा वस्तू जाल्यार निमित्ताक चिकी मोल चड जाता अशी प्रोटिनाचें हें करूं जाता आनी ताका थोडेची व्यायाम दिल्यार बळ लायक इम्प्रुवमेंट जाता तशीच कितली बायल मनशांक आतां घरा काम करतना रांदपा काम करतना सकल बसून सिंधूक अंतूक जायना तेंचेर उठाचें जायना बरपचें जायना पण देंवतरी बसतरी मागीर अशें नेलाक हात दिवन की आनी कोणाक हात दिवन तें सहज जावन येता कितले काल ते आमकां करूं जाता तशें बसून करूं का करी येता जायना जाल्यार कुळा वयरी खुर्चेर बसून की खुर्चे शिक्का ते एक कसं ना सांदर्भिक क्रिया सांदर्भिक क्रिया करता कसं काय ओडना भितर मागीर केलो जन कसं लागता म्हळ्यार बसून कंतून वसल्यार तांकां तसले प्रॉब्लेम येना म्हणून तशें कांय खरें ना बसून कांतून आसता म्हणून म्हळ्यार तेच ना एक कालाचेर राबून करता आसतना तुका इलेक्ट्रीक ना आशिल्ली हाजेर करचें न्ही आनी तसो तेंच आमकां अशें ना तें हांवें कोर नाशिल्लें निमित्तच आमी घट्टे आसता म्हणून सांगच्याक कसं ना एक हें ना कसं ना पुराव कसो ना बट ते कोर नासल्यार चिके बळ उरता कितके काय चड वय म्हण सांगतांची प्राय जालें म्हळ्यार तांगेल माई आत्तां कोणाक पुरा प्राय जाला पळय तांगेल माई पुरा 70 वर्सां रे कंतीत आशिल्ली बसून सिंत आशिल्ली आमकां आत्तां जायना प्रमाण म्हणटाची ते एक पट्टी उत्प्रेक्ष आसता आनी बसून रांदप करचें वय तेन्ना म्हळ्यार बसून रांदप करचें राबून रांदप करचें कसो आसता ते वयर उजी खंय दवर जाता रांदण खंय वयर करूं जाता रांदण सकयल आसचें ते सांदर्भिक जावन तांकां कोर कपड तशें शिवाय ते एक वैज्ञानीक जावन ते एक आदेसून चड उत्तम म्हळ्यार कसं एक हें ना सत्य ना तशी अनेक एक सामान्य जावन आसची समस्या कसं म्हळ्यार मलावरोध या कॉन्स्टिपेशन आता तुमी प्राय जाल्ले मनशां कोणूय पळयांची तांणी सांगचें कसं म्हळ्यार बॉवेल मुवमेंट समना या आमकां मलावरोध आसा म्हणून हाकात कसं ह्या समस्येक समाधान कसं सांगू येता ते स्लायड घालता नाही स्लायड आनी तूं असं म्हणजे इनकॉन्टिनन्स न्हू ते एकल्याक न्हू आतां ते आतां वृद्धाप्याक तूं दोनूय तोंदरे जाता एक कसं म्हळ्यार मूत्रशंका आनी एक मनशंका हाजे कंट्रोल म्हळ्यार हाजे वयर एक आमकां नियंत्रण चुकता हें नव्हतं सांगता एक थोडं वयर त्या एक नियंत्रणाची उण जावंक जावं ताका एक कारण आसता जाल्यार हें कॉन्स्टिपेशन म्हणून उदकट घट्टी जावच्याक एक कारण कसं आसता म्हळ्यार आमी देहाचें हें दाखयलां तें कसं ना आमकां अंत म्हणटा पळय तातूंत तुवें सान अंत आनी व्हड अंत सण्ण करोड आनी दೊಡ್ಡ करोड म्हणटा ते दाखोवचे उद्देश कसो म्हळ्यार आहार वयरी पोट्टा दाखोवन सकयल देंवन सान अंता दाखोवन व्हड अंता भितर वतना दೊಡ್ಡ करोड म्हणटा पळय आमी कोलो ना येतना अंत भितर
आहारा भितर असोचे उदक कितलं उदक आसा तें उदक परत ताणून घेवचें थंय. आतां तें उदक तरी चड ताणून घेतल्या देहान त्या अंत ताका एक पेरिस्टॅल्सीस म्हणून एक चलन आसा. ती चलन देह प्रायस मुखार चलत चिक्केची हळू जाता. कशी तुका स्नायू विंगड पुराय जाता ताकाय स्नायू आसाच इंटेस्टायन्सात त्या चिक्के हळू जाता. ते हळू जाल्यार कुडल्या चड वेळ तें व्हरता. चड वेळ व्हरली कुडल्या तातूंत उदक वता देहा वापस वता. कसं व्हरलें व्हरलें घट्टी जावन येता. ताजे खातीर मला गट्टी जावन येता. ताका वारें सुलभ वाट आसता कसं नाही काय ना. सब हें कसं नाही इवन प्राकांत दाखोवन जाल्यार त्या भितर इसबगोलाचें पिठी वापरताची ना जाल्यार ग्लिसरीन वापरताची म्हळ्यार हें कसं नाही स्मूथ जावच्या जावच्या. आतां नमूनवार वखद आसाची पळय तेंचे लायक कोण परंबळाचे कोण शरबत कोण विकताचे त्या दिसा डिफाल्याक नवे नवे वेरायटी हांगा भितर पुराय कसं नाही न्हय तेलशी एक कालारी तेल पिवयता आशिल्लें पॅराफिन एक पिवयता आशिल्लें तेव्हा एक नमुने तेल अशी न्हय म्हणून न्हय जाता. न्हय स्मूथ जाता. स्मूथ जाल्यार तशेंची हें पोळ वता तितल्यान जाता. तें करचें आमी म्हापशेच्यान ते एक 4 दीस समजल कुडले मागीर तर राबयतात लोक. आनी ते जनाक सांगू काय ते कळशिकाची अशी वय हस्ताचे जन वय त्या एक पटी हांव कसो सांगता म्हणून एक पटी ही परिस्थिती दे आयल्यार तुमी राबोवचे नात उणी करका. तूं नित्य ते 3 चमचे घेत तशी ना समाधान गेलो मागीर 2 करी आनी समज 1 करी आनी समज चलतो 2 दिसा एक पट करी. तूं संपूर्ण राबोवन 8 दीस नंतर वापस गट्टी जाता. कित्याक म्हळ्यार देह बदल जाना न्हय. देह बदलप जाल्यार निमित्त अशें जावचे शिवाय ताका ताकीन आमी हें करून उरका शिवाय त्या शाश्वत न्हय. एक पट जालें एक पटी केस तरी धव जाल्यार तूं रंग लायल्यार मात वापस काड ना फुडले म्हयना लायला म्हळ्यार जाता. तशीच घेता राबुका जाता. सुलभ ताजे परिहार करूया. वय एक मलावरोधा नंतर अनेक एक समस्या कसं म्हळ्यार हे मूत आनीक हे कंट्रोल चुकचे मुताचे आनीक मलाचे विसर्जनाचे कंट्रोल चुकचे म्हळ्यार खंगतन गी शिंगतन गी मुतून वचचे या बांचार सकून चमकून आनी वच्चे भितर मुतून वचचे. हाका कसाल म्हळ्यार आतां मूत तयार जाता तें सहज जाता वता तें राबन तें राबचे तातूंत भितर आमगेले त्याचे भलेचे सायड मूत्रकोश म्हूण आसा सकयल आसा मूत्रकोश. हे मूत्रकोशान तूं मूत भरता जाल्यार ताका एक तेव्हा एक स्नायू मसल खंयची तुगेले देहाचे मसल स्नायू पुरा कशी दुबळी जाताची वीक जाताची तशी जी ते ब्लॅडरय जाता ताची बळ उण जाता. बळ उण जाल्यार कुडल्या ते अशी भरल्याम जाता काण पेटू ते आतां कट जाता. तशें थोडे लोकांक प्रारंभ करता कट जाता. ते सकयल प्रॉस्टेट ग्लँड आसता म्हणून ती वाट सपूर जावन आसता. ताजे वयर ते भरून 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 येतय मागीर सडन भायर येयलाम जाता. तो आपलो हात धरून न्हांवता पळय माप हात धरून तो मुतूक न्हांवता. खडे एक पट कडे आनीक वृद्धापय मुखार गेले तशी बारीक त्रास जाता. मागीर आमी तांकां तें तकतकीन दवत तसले मनाचें डायपर एडल्ट डायपर्स हें परत घालताची. हें घालून तडेची आरोग्याक तें बरें आसता कित्याक म्हणून एक म्हळ्यार एटलिस्ट म्हळ्यार तुका तें इन्फेक्शन जावचें कमी जाता. तूं हें संपळोवन घेन जाल्यार इन्फेक्शन चड जाता. हें दोनूय आसतात. तसो ताका एक सांबाळून उरता. सांबाळून व्हरल्यार वृद्धाप्यान तें प्रॉब्लम एक आनी हे डायपर आनी घालूंक आमी अळशीक पावच्यानच अळशीक पावच्यानच वय अगत्य पडलें कुडलें कसं नाही आमी करचें तयार जावं जाल्यार आसता सवलत आसता आयच्या काळांत. तशीच आमगेर आनीक स्लायड आसा पण हें तुगेलें बसचें उठचें आनी चलचें त्रास जाता म्हणून हें पण हे बाल्ल्या सावन वृद्धाप्या मेरेन तेची कशी येत पळय आनी ते कसले जाता म्हणून अनेक चित्रण दाखयत पळय. तो यवन अवस्थेंत तागेले हृदयाचे मांस खंड पडत हाताचे मांस खंड पडत ती मांसा वयर थोडी इल्ली चरबी आसता फॅट आसता तेव्हाय गेला आनी ते मसल आसा पळय मांस खंड तें पुरो चिरमूट येला. ते कशी तुका हाड दिसताची तातूंत भितर अशी हांगा पोंड पडले आमी दिसता. हेंच एक आमकां एक हें कसो प्रूफ म्हणटा वृद्धाप्या कसो बदलावन जाता. हे सगळे लोक येता तूं कितलो काळ तें आसता तेजेर वचून आसता. तुका वृद्धाप्य खंय तर वता म्हणून तें जाल्यार तें धाकटलेची हाका आमी कसो ना मस्त हें लेखुका म्हणना
अशें केलं कुडल्या तुगेलो सहज जावन ताचें बळ कमी जालें तुगेलें सगळें देह चलून उरची ताकद कट जालें ताका वचून येवचें जायना म्हणटा ना हांव पयलीं हांगा बजारा वचून येता आशिल्लो आतां म्हाका त्रास जाता वय त्रास जाता ते स्विकार करी कांय जायना कितले जाता तितले करी पूण तांकां सुदारसून उरयत बाल्यादकून वृद्धाप्यात म्हणजे मांसखंड पुरो जीर्ण जाता आता तुम्ही तावडीची की फुडें हाजे बुत्ताचे कंट्रोला विशयी सांगले आता हे बुत्ता कंट्रोल चेड करूंक कसले एक्सरसाइज आसा की आसता ताका म्हणाली हे मूत्रकोशां भितर आसता ताजी भायरी पोट्टाचे मांसखंड आसता ताजे भायर चर्म आसता ही दोनूय हाजे आमी ताका कसं म्हणटा टेम्पो म्हळ्यार एक टेम्पर म्हणटात ताका एक बळ म्हूण आसता तुवें ओतून घाल्लेलें बळ न्हय सहज बळ म्हूण आसता तें सहज बळ तरी ताका आमी वाडोवन घेवच्या थोडे थोडेची व्यायाम केल्ल्या की उपयोग आसता वॉट व्यायामाक करतसर थोडे योगासन आसतात ती योगासनां आमी केल्यार ही मसल्स चिकेची घट्टी करून घेवच्या जाता तशीच ब्लॅडराची मांसखंड चिकेची घट्टी करून घेवच्या जाता जाल्यार एक कशें म्हणलें तुका म्हणल्यार हें पूर्ण हाजेर वता म्हणलें चूक मावन आसचें नासता ती पुरो सहाय्यक मात थोडे म्हणटा सहाय्यक जाता थोड्या जाणांक 25% थोड्या जाणांक 50% जाता थोड्या लोकांक तिके साना नवे वृद्धाप्य येतना ते प्रारंभ करता म्हाका लायक आसा म्हणून म्हणटा अनेक ताणें 85 वर्स प्राय जालें ताणें हें करचें जायना तुलनात्मक जायना ताका चिके उणें आसता बट पुरा भितर सहाय जाता मग खूब ताका हें आसा चिकन व्यायाम ते व्यायाम करता शिकल्यार बरें जाता वय ताका कीगल्स एक्सरसाइज म्हणून वय मस्त आसत तशें तशी आता स्नायू आनी गट्टी करूंक या ताचे ते वीकनेस उणी करूंक कसले परिहार आसा हे दोनीची एक कसं म्हळ्यार हांव सांगलें हांगा रुटीन घेवका दोनीच कसं म्हळ्यार व्यायाम करूंक कसले मनाचे व्यायाम करूंक म्हणून हांगा दिसता हक्क परिहार येयचे कसले परिहार पळय नित्य चमकण एक सुलभ परिहार कितले काळ ते तुका ते चमकुचें जाता अशी तुवें चमकण करक तुगेले चमकण्याचे गती ती उणी आसच्या पुरो अनेक आतां 60 वर्सां मातेन पविलाची गती चड आसच्या पुरो अनेक गतीची उणी आसच्या पुरो तें आमी चिंतन करचें ना ते वेळार प्रयत्न करक आतां कसं गट्ट जाला म्हळ्यार लोकांचो शारां भितर नगरां भितर राबिलां खंय चमकूच म्हणून वतना रस्त्यार सकयल देंवन येयल्यार फोंडला आनी फुटपाथ समना असं तांकां भारी त्रास जाला आनी चिके मुखार वचतें तें चित्र चिके व्हड गेला तुका दिसता पळय तरी बशील कडेन व्यायाम करता पळय दोग जाण खाली एकाचेर बसल्यांची बशील कडेनाचे हाताचे पांयाचे तेंचे शिकोवचे व्यायाम करता आनी तिनीचे योगाभ्यास एक आसन दाखयलां हांव तिका अशें खूब सगळीं योगाभ्यासाचे आसन उपयोगा पडटा म्हूण सांगूं जायना थोडी जाताच हांगा सकयल दाखोवन खूब आसन दाखयल्यांची पळय ही पुरा अंत भितर आतां वृक्षासन आसा उदाहरण सांगता जाल्यार त्रिकोण आसन आसा त्रिकोण आसन आनी ते दोनीचे त्रिकोण आसन आनी हें कसं वृश्चिक आसन चक्रासन आसा बद्ध कोणासन आसा ही पुरा आसना मस्त खाली वज्रासनार वीरभद्रासना वयल्यान वय खाली वज्रासनार बसल्यार पावता लायक मसल्स थोडी शक्ती मेळटा ते केलें कुडलें तूं वापस काय येवन येता म्हणून न्हय जाल्यार वज्रासनार बसल्यार पांया गांठीक चांग न्हय गांठी चांग न्हय गांठी तुका जरताय जाल्यार दुखता चड आतां जरला जाल्यार कांय जायना कोण ती जरता म्हणून आसपा तें सत्य न्ही तातूंत तुका हें ना सत्य ना गांठ जोरचे कशें केदना देहाचे सगळे भार ताजेर पडटा वज्रासनार काही तितून तें पडना ते उपयोग आसता पद्मासन उपयोग आसता आसन खूब आसन जाता पुराय करूं जाता म्हण ना आतां सूर्य नमस्कार करता लायक एक आसन तें सगळें हें जाता खंयची प्राय ते तुका करूं जाता म्हणून प्रश्न आसा तुका जाता जाल्यार कर का जायना जाल्यार प्रयत्न करचे ना बट ही स्नायूंक उपयोग आसता म्हणून खंडीत तशी नृत्य एक कितले एक चांग व्यायाम आतां झुंबा डान्स म्हणून आसा तातले केल्यार भरतनाट्य कोर नाशिल्ले मनशांना कंटिन्यू करत कोर नाशिल्ले मनशान कंटिन्यू करता आतां केन्ना आजकाल केन्ना आमकां टीव्हीर पळोवचें मेळटा फुल्ली बरो नृत्यांगना पुरो आसा हेमा मालिनी अशें वैजयंती मान आसा ताणें नृत्य करून दाखयता ती 90 वर्स प्रायची पयरेक सावन नृत्य करून दाखयता आसा थोडेची ते कोर नाशिल्ले निमित्तान स्नायूंक चिकेची बळ चड आसता जाल्यार तसलें एक
कला आणि ते एक वृत्ती जाऊन केलेले लोक कमी नव्हे. बरं. आम्ही सामान्य लोकांना खबर सांगतो ना नृत्य म्हणून सांगत असेल कसं ना खास कसं नाही नाही मागे झुंबा डान्स म्हणत नव एक्सरसाइजिंग रेजिम आयला ताजे निमित्त मस्त तांकां उपयोग आसा म्हण म्हणटले जन आसाचे. ते थोडे जणांक ते नृत्य करूंक लायक जाता पूण ते खूश पावतात. ते मनाक खूश येईल कुठे आपण समजाला म्हणून दिसता. तूं एक वैज्ञानीक जावन मसल्साचें बळ कितलें आसाचें तें कितलें वाडलां कितलें उणें आशिल्लें आनी तें कितलें वाडलां म्हणून एक तर दाखल करूं प्रयत्न केले न्ही तेंकां सांग तुका मेळना. वय आतां वयोवृद्धान एक वॉकिंगाक वचूं म्हण जाल्यार ताणें कसो पुरो तयार कोरका. वयोवृद्धाक वॉकिंगाक वचका जाल्यार कसं म्हणल्यार आहार चड घेवन आसा. हांव खाली पोट्टार वॉकिंग करता आशिल्लो सान आसता तें जायना. मागीर तुका डायबिटीस इत्यादी आसा म्हणून जाल्यार तुका गुळी आनी घेवची आसा जाल्यार आतां गुळी घेवन वचची घेवन वचता म्हणल्यार एक मस्त हें आसता तें तूं सुरेख तुगेल्या वैद्यालयाक निमून घेवन डिसिजन कर. तिसरी कसं म्हणून पांयाक लायक एक शूज वय म्हळ्यार हें घेवका कसं म्हणटा आमी प्रोटेक्शन म्हणून म्हणटा तें घेवका. आनी वॉकिंग शूज आनी म्हण आयले वय तशें म्हणल्यार चाल चड बोलाच घेवका म्हणटा ताचो अर्थ न्हय. एक तुका एक सुलभ जावता तसं म्हणल्यार एक सहाय जावता तसं म्हणल्यार घेवका आनी त्या गांव ते शिकका ना हांव मागीर जिवाना बरी उर्स घालनी म्हणून तें आयना. तशें केल्यार तुका उपयोग मेळना पुरो. मागीर तिसरें कसं म्हणल्यार तुगेले कपडे आसा न्हय मस्त एक लूज म्हळ्यार मस्त टायट आसचे न्हय आनी सकयल ते पांयाला गेल्याची गुपसूत साध्यता आसता. तसो हे दिंबे आसून चिके सकल दात म्हणटा तुका वायट दिसना म्हणटा दिंबे आसून वयर थंय गेल्यार कसं नाही गाड्डीना आनी वयले कपडे आसता आनी तुका वारें घुंवका आनी भोर आनी धाट आसता ते म्हळ्यार आमगेले देश आसचे हांगा हे प्रदेश कशे म्हणून शाक्याचे हे हांगा आमी स्वेटरांनी घालून गेल्यार काय लायक जायना. सो एक पातळ आमगल एक होका. मागीर थंड वाऱ्याक तर वतले म्हणून जाल्यार चिके कान्नाक कसले अशें बंद करता तसं म्हणल्यार मागीर कन्नडाक घेवन वचचें विसरूनच चश्मा घालना तूं चंपून वता पातळार पांय दवर कश्ट जावचें ना. आनी रस्त्यार चड वयर सकयल आसूचे कडेन प्रयत्न कर तितले फ्लॅट लँडारी चमकून चमकल्यार थोडीची आमी प्रिकॉशन घेवका जाता जागृत घेवका. केलो मन डायबिटीसान आशिल्ल्या मनशान एक चॉकलेट घेवन वचचे तें आनी ते बरें आसता एक पट त्या म्हळ्यार पूण चॉकलेट खाता ते कितली गी जन ती वॉकिंग म्हण वचून हॉटला वचून कापी तल जन आसाचे वॉकिंग आनी तितली वेळ आमी आज दैहिक जावन कसो पुरो बदलप जाता म्हणून उलयलेची. तशी आतां मानसीक जावन कसो पुरो बदलप जाता. मानसीक बदलप म्हळ्यार आमगेले मस्तिश्काकून तें प्रारंभ जाता. मस्ती मायंड आसूं थंय न्हय हे दोनी चित्रण पळय दोग जाणय तांणी 80-85 वर्साचे दोग जाण चित्रण नांव आनी जागो विसरता. नांवां विसरता विसरप सुरे येता उगडास उणें विसरप चड हे आमचे भितर प्रमुख जावन येता मनशाक. ताका कारण कसं म्हणून म्हळ्यार मस्तिश्क म्हणून ब्रेन आसता पळय ताजें एक आमी एक CT स्कॅनार चित्रण हांव थंय घालां. आतां त्या ब्रेना तूं पळयल्यार मदें 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 खाली जागेची दिसता मदें तुला 2 खाली जागे आसतात अशी 2 खाली आसता ती सहज भायच्यान दिसता पळय काळे 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 दिसता ते कसं दिसता म्हणून म्हळ्यार ब्रेन सांजेची कितें सान जाता ब्रेन आमी श्रिंक जाता म्हणटात हें सहज प्रक्रिया. कशी एक कालार थळथळीची गाल आशिल्ले रे ते सिनेमा नटिले गाल कशी सुकताची चर्म कशी सुकता तशीच मनशान मस्तिश्क सुकता. तेन्ना तातूंत भितर तेगेले बुद्दोंतकाय इंटेलिजन्स म्हळ्यार एक आसता पळय ताजें केंद्र आसता तेंची केच कमी जाता. आनी उडदास कशी आसता म्हळ्यार मस्त जाण निमगेतात ते म्हाका ताका व्हडलो पुरो याद आसा आत्तां विसरून गेलो ताका म्हूण ते सहज ताका म्हळ्यार सान प्रायार तूं शिकिल्लो आसा पळय तेन्ना तें मस्तिश्क तर मस्तिश्क ताजेर वग्गी प्रिंट जाता. आत्तां मंतार मस्तिश्क ताजेर प्रिंट जायना तसो तुका आत्तां ही सुनेल लावंक वचना एक नातू वय नातू वय कसं तुका लाव अशें म्हणटा हें सहज जावन जाता. तातूंत कसं नाही आमी स्विकार करता तें कांय म्हणना. तसो विसरप सुरू जाता. तसो वखद आनी घेना सम एक मागीर कोपताचें वखद घेना सांगल्यार आयकना म्हणून तें सहज जावन जाता.
ताका आमी तरी घरांतल्यान ताका थोड्याची समकून वरकतात अशी ब्रेना भितर जावचे फरक आहा ना विसरप एक प्रमुख प्राय भितर जाता ताका आमी कसं कोरयता मग ताका प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त म्हळ्यार परिहार परिहार कसं जाता म्हणून आमी पळया हे थोड्याची ध्यानाक समजे वय कितें म्हूण कळना बट म्हळ्यार खरें हे उपयोग आसा हे करूंक आमी प्रयत्न करूंक हाक परिहार कितें ज्ञापक शक्ती वाडोवंक जाय कशें वाडोवचें तर तीन उदाहरण मात दिलें आनी खूब आसाची कथा पुस्तकां वाचप वाचचे अभ्यास आशिल्लो जाल्यार ल्हान प्रायर देखून कथा पुस्तकां ल्हान जाल्यार ल्हान तूं सान आसतना चंद मामा वाचीत आशिल्लो जाल्यार चंद मामा हाडय वापस फुडलें आनी तें वाच ताजे खातीर हांव तें कॉमीक घालां तें चेडूं घालना म्हूण दिसता जाल्यार तें केल्यार बरें दिसता दुसरें हांव घालां पदबंद घालां पदबंद रचोवचे एक खंयचे भाशेर तूं करी तूं कोंकणी रेत जाल्यार करी ना जाल्यार इंग्लीश कन्नड पळय कन्नड सकयल एक घालें हांव संस्कृतार हय ते तशीच सुडोको आसना सुडोको करताचे जाल्यार तूं हांवें मस्त जाणाक पळय येता प्राय कितली एक प्राय तो करच्याक प्रयत्न करता आनी ताच्यान जाता आनी एक कितली एक प्राय आनी फुडें सरतरी मुखार वतर ताका त्या करच्याक मन येना तो करना मागीर कित्याक म्हळ्यार ताच्या मस्तिष्काक हें गेलां ती तांक गेलें ढाण गेला ती शक्ती गेल्या आमी ताका मागीर वत्ताय करचें ना कर तें करचें जायना हांव तुका करतशीं कर ना मागीर कसं जाय नाका दिसता पूण हें तुवें सुरयेचे तरणे वृद्धाप्याक येतनाच तरी तुवें सूर केलें म्हणून जाल्यार रिटायर्ड जाल्यार हेर दुसूच प्रारंभ केलो म्हणून जाल्यार कितलो वर्स जाय वांचूर आसता 90 वर्स जाय जाल्यार तुका ज्ञापक शक्ती ती चांग दवरून घेवच्याक मस्त सहाय जाता तशी अनेक प्रायज जाल्ल्या मनशांनी गेल्यार अनेक एक तांगेले सामान्य तुमी एक 45+ जाल्ल्या मनशांनी गेल्यार हे कॉमन आसता कसं म्हळ्यार तांकां न्हीदपणां रात्रीची न्हीदपणां नातल्यार न्हीद पडटा 1 घंटा इतल्या जागोर जाता मागीर फालताय न्हीदपणां म्हूण असल्यांक अनेक एक तर तसले समज निदेश कसं म्हळ्यार न्हीद पडयना फाल्यां न्हीद पडटा म्हूण सांगून असले निद्देचे समस्येक परिहार आसली निद्दे समस्याची क्लिश्ट कर कित्याक म्हळ्यार न्हीद हे मस्तिष्क ताजे निर्धार करता तूं कितलें न्हीद दिता म्हूण आमकां कसं ना आज कसं एक मशिनरी म्हूण ना तें सोदून काडटा कितलें न्हीदाक मेळटा म्हूण जाल्यार एक प्रश्न कसो म्हळ्यार दिसाचे तरी न्हिदोचे अभ्यास केलो म्हूण जाल्यार तांगेले रात्री न्हीद कमी जाता ते विशेश तर जावन प्राय मुखार सरलेले थोडी हेजी कश्ट करता तूं दिसाक ना म्हाका दनपाराच करना 1 घंटो न्हिदोन अभ्यास म्हूण म्हणटा तुका 1 घंटो तुका तंतुलान काडता ब्रेन रात्रीच तुका वगी जागा येता मागीर ते अमके 3 घंट्याक म्हाका जाग येता आनी मागीर न्हीद पडच्यात त्रास जाता म्हणून त्रासतात लोक तांकां कसलो अभ्यास आसता म्हळ्यार आमी अध्ययन केल्यार कळटा तांचे बेगीन न्हिदोवचे अभ्यास आसता तसो जावन तांगेले ते न्हिदेचे एक 5 की 6 घंटे आसचे पडटा मेळटा तांणे जाग येवची वगी जाता तसो जावन तुमी न्हिदची तेका दवरचे शिकूंक हे थोडेशे अभ्यास हे आमकां मागीर 3 कसार आसा म्हणून म्हाका न्हीद एकदम कमी म्हण आसता वय 3-4 तास मात न्हीद मेळचे लोक आसताचे आतां आपल्याक खूब प्राय जाल्यार लोक न्हिदतात थोडे न्हीद पडटा कसं ना वखद घेवेत मात्र घेवेत तातूंत कशें ना तांकां काही चुकी ना आनी कसं जावका न्हीद पडल्यार जितके चड न्हीद मेळ्ळ्यार मनशाक तो तिके स्वस्थ आसता तो खुशेर आसता आरामेर आसता चिंतन ताका उण जाता वय नातल्यार न्हीदपणांतील वेळार कसकसन नाकजेल आलोचन येवचे म्हणून म्हणटाच विविध आलोचने येता टायम म्हळ्यार तूं जाग आसता न्हू जाग आशिल्लो तो मात्तान भायर गुंता मागीर तें पळय आगेल आळश्याक मात तें आगेल हें म्हणटा पळय कोणालें डेविल्स वर्कशॉप वय डेविल्स वर्कशॉप तशी तांचे भितर कसकसल गुंता आमी वैद्य जावन आमी कसं मातशी मुखार पळयनाची एक अर्द घे मात्रेचे मागीर लोक नेमताचे एक पयलीं एक 90 वर्स प्रायाचे एक 90 लागीं हांव ते न्हिदे मात्र घेवेत तुवें त्या अभ्यासार पडटा काय ना म्हणून वय तूं आनी एक 15 वर्स घेवेत मागीर घेवं नाका म्हणून एक मिनट कळ्ळें म्हणून नंबर 100 आनी 5 वर्स वय म्हणटा काय ना घे तूं कसं जायना म्हळ्यार घेवेत तशें कसं काय वाट काय प्रॉब्लम ना तरणाट प्रायर सान प्रायर ताजे अभ्यास करचें बरें न्हय म्हळ्यार मात शिवाय प्राय मुखार सरतरी न्हीद लायक ना जाल्यार डॉक्टरांनी म्हणून ताणें सांगिल्लें म्हळ्यार एक मात्र घेवच्या कसं ना काय त्रास काय ना घेवेत तशीच अनेक समस्या कसं आसता म्हळ्यार तांकां भूक उणी आसता आतां भूक उणी आसतना तांणी सहज जावन खावचें उणी जाता
ತಂಗೆಲೆ ते म्हणाली देह जावको जल तसल पुरं अंश न्यूट्रिशन मेळतं आता वृद्धाप्य मला कसं नाही पूरक ಏನು ಉಣ್ದಾವಣೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಭೂಕ ಉಣ್ದತ್ತ ते प्रकृतीत नियम मनुष्याक ताका भूक उण कोरनु ताण खावची उण कोरनु तागे देह करगान घालनु ताका अंत्य करून सोड ते नेचराचे नियम प्रकृती नियम ताका आमी ताका ऑब्जेक्शन करत जायना आमकां दी ती शक्ती तसं जावन कितले जात की तितले खावच्या सोडका काय ना तो काय ना म्हणून आमी उलोवच्या अनेक असं चेड खाता कितली खाता पण ना शुगर आणि उड्या कळलं त्या मधुमेह डायबिटीसा दृश्टीन सांगतले शिवाय आणि चिकी चड मोठं आशिल्लो चिकी चड थोर वेळ थोर आशिल्लो ते जाता सामान्य लोकांक न्ही काय ना म्हणून सांगची चड आसता कितले जाता की तितले खात मागीर आमी कसं सांगता म्हणून म्हणारे तू तसं एक काम कर 3 घंटे एक पट थोडे खा तेवढं आमी ते पोट्टाचें एक चित्रण नकेंता वयले आमी जठर म्हणटा स्टमक त्या मनशान सांडत प्रायदल तशीच कशी तुगेलें चर्म सुकता तेव्हाय सुकता तंतूचे आहार तितले घालून पोट भरता वाडना 3 घंटे नंतर थोडे घे कसं नंतर काही चुकी ना अशें म्हणून सांगून ते सुदारसून व्हरतात तशी जी तांकां प्रायजल्यांक आयकुचे आनी दिश्चे उणी जाता हप्पर समाधान कसं म्हळ्यार नरमंडला देखून आनी कसं रक्तचालन छेज पळय ते अंत भितर बदलप येता ते बदलप येयले निमित्त हें बरें जाता पळय डिजेनरेटीव बनता हाका कसं जीर्णावस्थेचा रोग कॉग्निटिव्ह इम्पेअरमेंट ते म्हणटा वय ते मस्त कॉम्प्लिकेटेड जाता लोक सांगतात न्ही कळना जाल्यार आमकां भितर कसं जाता जीर्णावस्थेचे रोग येतात म्हणजे जीर्णावस्था येता अंगांग पुरो जीर्ण जाता ते जाल्या निमित्त ते पात्र कसं म्हणून सांगल्यार त्याची केची होड केल्यार ते आमकां दिसता आतां थोडी आमकां रोग आमकां वत आशिल्ल्याची मधुमेह या हज्जीपुरा विषय आम्ही हाजे पुढे उलयल्यांची दुसरे फुडली उपाख्यानात नाही हे कसं लायक म्हणून जाला म्हणून म्हळ्यार वृद्धाप्या भितर हाजे पात्र कसं नासता हें पुरो आशिल्ले निमित्त तांकां दिश्टी कमी जाता मागीर रक्तचालन कमी जाता आनी अंगांग उण जाता हाजे पात्र ते हे आशिल्ले निमित्त वृद्धाप्यांत भितर आनी कितें कश्ट जाता या पुरो आशिल्ले निमित्त वृद्धाप्य चड जाता की वृद्धाप्य चड जायना वृद्धाप्या भितर जावची पुरो संकश्ट आसाच पण ती चड जाता तशी अनेक स्लायड तांतो असं कॉम्प्लिकेशन एफेक्ट्स ऑफ हाय ब्लड अथवा दिश्टी उण जाता म्हणून दिश्टी त्या जिर्णावस्थेरी जाता ताजे वटू ब्लड प्रेशर चड आशिल्ल्यान हांकां दिश्टेक तोंदर जाता आनी पक्षीवात येता पॅरालिसीस येता आनीक ताका शक्ती उण जाता वय न्हय आनीक कसं म्हळ्यार हृदयाघात जाता हृदयाघात ताजे काळजाचे बळ उण जाता हार्टा बळ उण जाता सो वृद्धाप्या भितर तुका आनी ती चड संकश्ट येतात ही संकश्ट वृद्धाप्याचें भंय चड करता कश्ट चड करता तशी तांकां चिके हॉड शब्द आयकल्यार तांकां त्रास जाता वय ते म्हळ्यार काना भितर आतां काना डॉक्टरांक कोण येयले तर ते प्रश्न घाला की ना वय घाला वय ते तातूंत भितर वयले ते आयकूचे अंग आसा पण ताची घटी जावन येता ते कुडले चिक चड ताका हें पुरो ताका ताजे मातशी कसं फिजिक्स खूब आसा ताका आमी ताकींत हें कोरपा पडटा कसं बदलाप कोरपा जाता आयकूच उण जाता ताका आज काल हें मेळटा कसं मेळटा ती घालता त्या परत घालता आमी म्हापशेचेर हांव इथं कॅपको म्हणून त्या लोकांले बॅलन्स आसता आयकपणा जाल्यार घ्या गा कसं काय ना तांत तशीच हात कंपन जेवचे अल्झायमर वय ह्या पुरा वृद्धाप्यांत आनी चडटा हें कंपन जावचेंच पळय खूब लोकांक आसता मस्त त्रास जाता तांचे भितर आतां पार्किन्सन्स डिसीज न्युरोलॉजीन तांणी बरोपणान सांगून आसचे कळना हें प्राय रतन जावचें मागीर पार्किन्सन डिसीजा चड जावचें मागीर पॅरालिसीस अल्झायमर विसरचे ना वय विसरचे आस पळय ते पुरा हे सहज जावन येता आतां अल्झायमर म्हळ्यार थोड्यांची प्रायसून पयलीं जाल्यार एक अल्झायमर जाता ना जाल्यार प्राय भितर जावची डिमेन्शिया म्हणटा ताका पुरो कसं कोर येता म्हळ्यार मात एक अंत इम्पॉर्टंट पण ते एक चल आतां भितर एक घेवन खेळता पळय हें पळय थोडे शक्ती वृद्धी करता आनी ते पळय तांणी टेबलार बसून हें कशें की एक हे खेळ्ळाय म्हण रोलर ते यूज करताची वट्टाक पळय हें घालून रबर बँड घालून अशी केल्यार शक्ती थोडी दवरून घेवचें जाता तुका शक्ती वाडोवन काय वापस काय पयलवान करूं जायना बट थोडे दवरून घेवचें जाता हे मस्त उपयोग आसता आतां मस्त जन तुमी एक वृद्धाप्य तसोच वृद्धांक निमगिल्यार
तांकां एक भंय आसता कसो म्हळ्यार तांणी निदल कडेन जाल्यार म्हण बेड रिडन जाल्यार म्हण वय हे भयान सहज येवय असहज येवय. सहज म्हळ्यार हें जाता तूं वृद्धाप्य मुखार मुखार फुडें चलिल तशें आमगेलें चारीचें येतना कळना वृद्धाप्य तेन्ना सहज जावन देह आख्खा वता. कांय करचें जायना ताका, तूं स्विकार करता जाता. तुका आंगा आशिल्लें शुगर हें तें पुराय लायकून कंट्रोल करून तूं पळोवन घेतलो जाल्यार चांग करून तूं चड काल वता. ताका तकीन ताका सवलत करून जाता. तें आमी कांय चुकोवचें जायना. त्या मैदानार आमी स्विकार करून घेवका जाता. तशी व्हड खबर सगळें ना नंतर भितर. आनी आनीक हार्ट प्रॉब्लेम सुरू जाता. वय ना ते दाखयल पडटा तुका हृदयाघात रक्ताचालन पळय अती हार्ट आसा पळय हें दोन ते एक्सरे तुका चित्रण दिसता दाखयता. म्हाका मस्त काळ कांय नाशिल्लें आतां म्हाका अशी चारी हें पळोवन चमकल कुडलें दाखयता म्हणटा ते एक्सरे दाखयता पळय तुका तशें नेर कारण आसा ते पळय मदेंत दिसता पळय ते हृदयाचें हार्टाचें हें नार्व अशें दिसता पळय वय वय तें चित्रण पळयता ते इतलो व्हड जालां पळय वय वय पळय दाखयता. एक दुसरें सेकंड एक्सरे कळना ते नार्ल अशें म्हणून फर्स्ट एक्सरे दिल्यार चंद शेंड्या नार्ल अशें दिसता. हें शेंड काडचे फुडें केद दोड आसता तो तें आसा ती सोडना सोडना अशें दिसता. ते तशें जालें कुडलें कशें जाता म्हळ्यार ताजें मारची शक्ती आसा पळय ती उण जाता तूं धापेता. हें एक सहज हें आसता ते रक्ता नाळ बंद पडटा ती थोड्या वेळ चलतना थोडे अर्द्या दुखता म्हणटात आमी कितल्याक हें जायना म्हणटा ती ते सकयल आनीक काळजाचे चित्रांत भितर काळें दिसता पळय सकयल कळ्ळें नील काल पळय आसा ते हार्ट एटॅक जावन डॅमेज जालेले पोर्शन आसता. हें जालें कुडलें तुगेलें तुका ताप्या वता आनीक तुगेलें अंगांगाय बात दिता. तुगेली गाडयेची पोडणी जाल्यार ताजे वयर मशीन थोडी ती डॅमेज जाता म्हळ्यार बात्ते इल्लेशी जाता म्हणटा. आनीक तुमी चिके फोडटा सावळ सांगली कसं म्हळ्यार तांकां विसरलेले निमित्त मात्र घेवच्याक विसरता वय जाल्यार आत्ताचे तुमी काल पळयल्यार चडते जन बामूण बायल मात्र आसता घर कडेन तेन्ना तांगेलें केअर कशी घेवचें. आतां सवलत ना जाल्यार कशी करचें म्हणून प्रत्येक एक सवलत करूं शिकताच जगत त्या जिणे भितर ते एक नियम कळ्ळो. आतां तुगेल्या लोकांक स्वताची कार ना तो कशी सवलत करून घेता. आज काल तो शिकता टॅक्सीच्या सांगता तो येता तुका काम कोण दिता ताका दूड दिता तो भेटयता. तशीच ही सवलत ना जाल्यार करच्याक आमी शिकूंक जाता. आमी तातूंत फुडें फाटी पळोवचें मार्क्स पळोवचें नाच. आतां प्राय दत्तरी हावस बापूस प्राय दत्ता घरा भितरी चेडूंक कोणें नाची हें जाता. आनी तांणी सान आसतना आमकां तांकां विदेशा पेटोवची भारी उमेद आसता. तांणी विदेशा वचून राबताची मागीर तांणी थंय राबताची मागीर तुगेल्या कोणें नाच मागीर मिगेल्या कोणें नाच म्हण आमी सांगचें नाच. तूं विंगड कसो ताका विलावर करता. एक तुका तसले प्रायेच्यान ओट्ट जावन राबचें एक सामुदायीक हें आसता. वृद्धाप्यान तूं वृद्धाश्रम करता राबता. असो जाण एक कसलो की एक तिरस्कार दृश्टीन पळयतात ते पुरो वृद्धाश्रमान पुरो राबचे सवलत दुसरो ना जाल्यार कसो करता ते एक चार जाण ओट्ट करून राबचें एक सहजीवन ना म्हणटा. आमी शाळे आसतना कॉलेजा आसतना हॉस्टेलार राबनाचे त्या हॉस्टेलांनी राबचेनाचें म्हणून जाता तसं न्ही तेव्हा एक हॉस्टेल म्हणलें तुका आमी तुमकां सवलत तें घेवचें साध्य जाल्यार तांतले राबा तुमकां जिवनाचे अखेर कालाक एक शांती मेळटा. ना जाल्यार घरांतूच तुमकां कोणाक आण पळोवन घेवचें सहाय करचें राबोवन घेवका ताका आर्थीक बळ जावका. ते दोन आसतले तुमकां कशें करून सुदारसून वचचें जायना म्हूण कसं नाही कांय ना. कोणाकय कोणेंय नासतिलें एक निकृश्ट परिस्थिती येवचें ना. दोन एक आमी वापरचें शिकूंक ना जाल्यार लागीं घर करचें कोणें लेखतलें कोणें थोडें मस्त म्हाका आर्थीक बळ ना कोणेंय म्हाका हें सहाय करून वता आमी तें स्विकार कर तिनी खंयचें एक आमी केल्यार वृद्धाप्य साधन सौख्य जावन मुखार वरचें जाता. तशीच आनीक एक समस्या कसो आसता म्हळ्यार म्हळ्यार तांणी मस्त वृद्ध जाल्यांची एक 80+ जाल्यांची म्हणलें कुया तांगेर बायल जेव बाब म्हणून मरता तेन्ना फार एकठांय येता लोनलीनेस येता तांकां मागीर कसलेंय म्हळ्यार तांगेलें एक मानसीक असल जनान कसं करता. आतां तूं सुरवेद करून वची हाका तयार जाता आस म्हणून जाल्यार मानसीक जावन तयार जाता आसतलें तुगेलो बळ येता. एक भोगायत म्हळ्यार एक पार्का भितर 3-4 जाणांक दादल्यांक सुमार प्राय जालें एक फावट पळयलें ती एक जण वयसून आशिल्लें 40 मनीस येतानी ಇವತ್ತು ಶಿರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ म्हणून म्हणाल
बायले ना आयकून शीर करून दिला आयकून खाल्ले म्हणून कशी साखरांनी सम केलेलं किती म्हणून एकला तमाश केलं तुका शीर ना म्हाका शिरा ओट्टू म्हाका पुरी तयार आशिल्ली म्हणून उलोवन घेतलें अशें उलोवन घेवन वतना कडेन मागीर तातल्यान गेलें आगेली बायल गेल्या तागेली बायल गेल्या तांणी एकल्याय कुश दवरच्या हे उतर उलोवचें शीर करतलो कोण ना खेळलेलं ना कोणें ना केलेलें ना सांगता न्ही कुशेर उलयता म्हळ्यार मानसीक हें आमी वांटोवन हाडचें तसो एकठांय येता आशिल्ल्याक कसो करचें म्हळ्यार प्रश्न सहज जावन येता तुका ताकद दितली शक्ती दितली खंयची शक्ती मेळटा ताजी वापर ताका आमी मागचे मुखार पळोवचें नाका ना तुका लेगीत दुसरें कोणाले शक्ती घेवका दूड दिवन घेवका घेवका अपस थंय येवन पावता आमी वृद्धाश्रमांनी आसता ते पळोवन घेवचे आसता ते ओल्ड एज होम म्हूण आसता ताजे कसले सहाय घेवचे आमी कांय मागचें नाचें ताका एक विंगड एक धार्मीक दृश्टी दोन त्या बरोबर उपचार जेन्ना म्हणून सत्य न्हय कांय उपाय ना जाल्यार करता तशें सांगता मानसीक जावन एक जातात आमी सुरयदत्त म्हणून ताका तयार जावन येवका हांव ना जाल्यार तीन कशें काडचें दीस तीन ना जाल्यार हांव कशें दीस काडचें म्हणून एक तर अभ्यास करून आयल्यार आमकां तें उरच येता अते वृद्धाप्यांतून आर्थिकताय बळवंत जावन आसचें कितलें अगत्य वय ताका हें प्रमुख विशय म्हळ्यार हें पुरो सहज जावन येता मानता पण वृद्धाप्य सहज जावन येता आमी ताका कसो पळयता म्हूण फायनान्शियल सपोर्ट इज इम्पॉर्टंट वृद्धाप्यांक कशी सौखी करचें हाकी एक आर्थीक बळ जावं का हें हांव काल उदाहरण दिलां अंत भितर म्हळ्यार ही पळय सरकारी प्रेरीत हें आसा तें LIC म्हूण आसा तांगेले पेन्शन स्कीम म्हूण आसा तांत भितर तुका तूं दूड सुरयता तूं घालच्या सुरू केल्यार वर्स तुका पेन्शन घरां बशिल्ले कडेन येता म्हाका दिसता आर्थीक तज्ञान निमगेल्यार ताका टॅक्स ना टॅक्स ना तें मेळटा तशीच ही सिनियर सिटीजन्स हे म्हणून पोस्ट ऑफिसां आसता ताकाय तातूंत भितर येयलें त्या जाल्यार एक पेन्शनाक गेल्ल्या ताका टॅक्स ना हे बारी उपयोग आसता पोस्ट ऑफिस सिनियर सिटीजन डेपोजिट आसता आनी थोडे लोक बारी आर्थीक हांत भितर बुदोवंत आसता ती सान प्रायरी शेअर मार्केटान घालता म्हण त्याची केची रिस्की अशें म्हणल्यार लोक सांगता कित्याक म्हळ्यार तुका तें पळोवन घेवन तांक आसना दैहीक आसना मानसीक आसना खंयच्याच भितर आर्थीकांत हें दृढ जावन आशिल्लें धैर्य जावन आशिल्लें मात तातूंत भितर दूड घालका आनी त्या लास्ट लाकीरचें कसं बरयलां म्हळ्यार हांवें आरोग्याचें इन्शुरन्स जावका हेल्थ इन्शुरन्स करता खूब लोकांक ताजे विचार आसा कितले की मुखार येतलो ते कितले बरें आनी हेल्थ इन्शुरन्स केल्यार जेन्ना कसो मन आसता म्हळ्यार हांव हेल्थ इन्शुरन्स केल्यार म्हाका कसो सौख्य जाता म्हणूची भंय आसता म्हळ्यार एक मानसीक येता तें सोंपलें तें बरो मूळ नंबीक वय तें आमी करचें नाजा अमकें एक प्राय येता तूं जोडचें केन्ना राबयता म्हळ्यार तूं घडचें खरें रिटायरमेंट म्हणटा पळय ऑफिशियल रिटायरमेंट जाता तूं ताजे नंतर जोडचें पुरो जाल्यार तुका रिटायरमेंट हेजें जालां तूं रिटायर ऑफिशियल जाला ताजेर दुसू तूं काडका हेल्थ इन्शुरन्स एक तंत आसतना काडका फुडें काडका फुडें काडका आनी कार्ड सुरू केल्यार मागीर वर्स थोडे बोरका जाता बट आजी आरोग्य पळोवन घेवच्याक मस्त खर्च चड जाता म्हण लोक म्हणटा बट परिस्थिती तशी आसा तसो आरोग्याचे विमा काडूंक का भारी प्रमुख जावन लायता वय सन प्रायरी आरोग्य विमा काडल्यार तेन्ना ते भरची ताजी इन्स्टॉलमेंट येवन येता आनी कितले की हे पुरो रोग पुरो कवर जाता वृद्धाप्यांत केल्यार हे पुरो जायना म्हणून वय मागीर कश्ट जाता आनी आज काल आरोग्य विम्यांत भितर कितले की तुका नातीन पुरो नवे हाड दिले सरकारान की त्या संस्थेन की त्या पुरो विचार कर न्हू नवे घाला खंयची पुरो मेळटा तें पुरो घेवका प्राय तर कसं साध्यत आसता तें पुरो घेवक तसलेच विमा करता तशी अनेक समस्या कसं म्हळ्यार नेग्लेक्ट अँड एब्यूज या प्रायजेल मनशांक वय हे एक सामाजीक पिडा हे सामाजीक पिडा आमी कमी करची कशी ते कमी करता जाल्यार नेग्लेक्ट अँड एब्यूज हा विशय सांगे वय ते आमी ही कशी करताची म्हूण तांकां चेडवांनी निग्लेक्ट करचें आसता आनी पीड दिवचें आसता ते मारचे खर्च दिवचे ना ते कशें कर सम करता जाता म्हूण म्हणटा ताका सुरय तयार आसता चेडवान सहान आसतना कोणूच तांकां मात्यान तूं एक गौरव भाव घालका तांकां एक केअरलेस करचें आसा आनी आमी जावन थोडे बदल जावका आमी जावन बदल जावचे एक क्रम आसा ते कशें म्हळ्यार आमी ते सानप्राय चेडवांक मेळचे शिक तेन्ना तांणी एक तुका अर्थ करून घेता तेतून तांणी तुका कोण ते पीड करता आशिल्ले किरकिर करता आशिल्ले तांगेर ती शक्ती आसा पळय आमगे सहाय मेळटा तशें करता
तेदना हे पार करच्याक तिके सुलभ जाता आनी उपयुक्त जावन आसता. तशी आनीक वर्टिगो आनी सिंकोप म्हण आसा म्हळ्यार पडची वय. बातीक दोळ्या काळोखेन पडचे. मनशाल एक हे कसं म्हणारे सूक्ष्म मस्तिष्काचे मनीस नीट प्राणी नव्हे वय तसं ताका ते देहाचे हे आस Balance. समतोल दवरून घेवचे ताचे जाग्याक थोडे रक्ताचे बेगीक कमी जाता. ते आयले कुडले ताका याद रोज त्यान सांगताच तवळ मात्ताय गोळे कमी कर चांग वखद आसा घेवच्या कसं म्हाका मुखार पळोवच्या नाच दोनीय वखद दिता डॉक्टर. एक कसं म्हणाले गोळे उण करच्याक दुसरें आतां एस्पिरिन दितात Right. कोस्पिरिन तो दिवचे आयकून आसूं का रक्ता चालन चड करता. Right. हे दोन्ही केल्यार ही पिडा 90% हतोटी हाडू जाता. 90% 90% एक पण मस्त त्रास जाता तांकां देहा ज्वर आसा बट तें ट्रीट करता वखद घेवू का ताका एक तूं कश्टार पडटा एक दीस तूं पडता शीतान Right. पडतर मागीर हें फ्रॅक्चर त्या फ्रॅक्चर कसं तशी त्या मात नाही या वर्टिगो निमित्त मात नाही अशी जारून पडतली जन्म मस्त. ऊन पडतल मस्त वय इथं म्हणाल आमगे खंय समत अशें म्हणलें ना Right. हें व्हडलें गडपीड करून जगाय करना हे पुरो आमी दाखून शिकली म्हण जाल्यार एटलिस्ट मध्य वयस्क दाखून आमी ते शिकता सुरू केल्यार आमगे वृद्धाप्य आमी तर मस्त सुलभ जाता. आणि व्यायाम करता वय तशीच त्याला अखेरी प्रश्न मी गेला म्हळ्यार समय जात तसं उलयल्या कितले उलव येता वय सौख्य वय सौख्य वृद्धाप्याक कसं सुलभ सूत्र असं या सुखसूत्र. वय आतां इतलें पुरो आमी उलयलास न्हय आख्खे 4 सूत्र हांव ते दाखयलास. सौख्य वृद्धाप्याक 4 सौखी सूत्र हा म्हणून कसं ती 4 सौखी सुत्रां एक कसं म्हळ्यार कुशेन वृद्धाप्य मानून घेवचें. वृद्धाप्य येतना ॲक्सेप्ट ग्रेसफुल एजिंग म्हणून इंग्लीश भाशेंत ती चोरेच एक दाखयल्या आतां 4 खरें समजतक चित्र दिलें हांवें ती कितली कुशेर आसा पळय संतोष आसा तिगेलो तोंडार हें येवं का कळना हें कसं सांगताय बाबा म्हाका आयलें म्हणून असं एक चिंता करता न्ही त्याची वळखन दाखयता. दुसरें कसं म्हळ्यार हांव आर्थीक सांगलें पेन्शन म्हणून एक वळख पण दाखयला खंयची जावं तें LIC जावं सिनियर सिटीजन जावं विंगड संस्थे आता सिनियर सिटीजन स्कीम आयिल्ली आर्थीक बळ तुगेलें तें म्हूण जावचें सोडूनच हें दोनी सूत्र तिन्नी सूत्र कसं मग तूं तवळ निमगीन कळ्ळें गुड रिलेशन विथ यंगस्टर्स कळ्ळें. दुसऱ्या पिळगेचे लोकांचे चेडवालोट सांगात बरेपण जावं का तांगेलो आसल्यार तांगेलो सांग दाखून खेळलो उरलो नासल्यार तुगेलो तूं तांणी आसताच तांकां तुगेलो मोग आसता तांणी तुका सहाय मेळटा जें तिसरें सूत्र. चारीचें आनी अखेरचें सूत्र कसं म्हणारे शांतताय जीण भितर शांतताय हाडका. ती शांतताय खडेर खंय मेळटा आमकां मोक्ष. आमगेलें भारतीय चिंतन प्रमाण अखेरी कसं जावं आमकां मोक्ष जावं म्हणून कसं म्हणारे मोर्का म्हणून नाही अर्थ हे अंत दाखून पुरा झंझाटा दाखून जीवन सूत्र चलून वतना मरण काल येतना आमी संतोशाक तृप्तीर तें घेवं का आनी तें कसं तें मात भितर ब्रह्मांडा भितर मेळचें व्हड कसं कांय न्ही मरण म्हणून म्हळ्यार हें मोक्ष चिंतन तर सान प्रायर दाखून समजून घेतल्यार ते ताजे अनर्थ घेवचेनाच ते समजून घेतल्यार वृद्धाप्य सौख्य जावन चलता. हें सौख्य वृद्धाप्य पुरा जनाक प्राप्त जावं का म्हणण्याची म्हगेलो उद्देश आसता. वय ह्याची चिंतन मुखार व्हरताची सगळ्याक सौख्य वृद्धाप्य मेळका आनी ह्या सौख्य वृद्धाप्य कसं पुरो आमी प्रिपरेशन्स या तयारी कोरेत म्हणून सांगिल्लें डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मा. तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हण मागता.